देवाचे उतर ह्या नियाळ माळान सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. हांव तुमचे कडेन एक धाकटी एक्सरसाइज करूंक सोदतां. जेन्ना हांव एक नांव घेतलो तेन्ना तुमी तुमच्या मनान कसली चिंतना येता ती पळयात. पयले गांठी, दुसरे शिकोवपी, तिसरे कचरोकार, चौथे बांदपी, पांचवे झोपडपट्टीन रावपी. पयले सुवातेर आमी फकत गांठ्याचेर, कचरोकाराचेर आनी झोपडपट्टीन रावपाचेर नदर दवरया. जेन्ना तुमी हांचें नांव आयकलें तेन्ना कसले पळय उतर वो भावना तुमच्या मनान आयली. तांचें कितें तरी वायट चिंतलें जायत न्हय. आनी जेन्ना तुमी शिकोवपी आनी बांदपी हांचें नांव आयकलें तेन्ना कसलें चिंतप आनी भावना आयली. तांच्या नांवा प्रमाणें कितें बरें चिंतलें जायत. असलें चिंतप आमच्या समाजाक बांदून दवरता, आमकां फुडें वचूंक दिना. कित्याक आमी थोड्या लोकांक भेट करतात, तांकां मान रेस्पेद दिना, तांकां देवाची भुरगीं कशें पळयना. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू 10 महारोगीक मेळटा. त्या दिसांनी लोक महारोगीक अशें पळयतले जशें आमी गांठीक आनी कचरोकारांक पळयतात. खरें म्हणल्यार ते तांकां आनीक वायट दोळ्यांनी पळयतले. ते मनीसूच नासले अशें. समाज तांकां वायट दोळ्यान पळयताले, पूण जेजू तांकां त्या भाशेन पळयनासलो. ताणें तांकां देवाची भुरगीं कशी पळयली. ज्या भुरग्यांक देवाची कृपा आनी पेकोवणी जाय आसलेली. जेजून तांची गरज पळयतकूच तांकां तें फावो केलें. आमचे विशीं कितें? आमी गरिबांक व पिडेंत आसलेल्यांक व साद्या लोकांक बऱ्या नदरेन पळयतात काय? तांचे विशीं बरें चिंताव काय? तांकां मनीस कशे, देवाची भुरगीं कशी मान दिता? जोरी तर आमी आमची चिंतना, उतरां आनी कोरण्यो बदलतलीं तर आख्खो संवसार थोडो बदलतलो. मागुया. बापा, आमी जाणात की आमी तुजी भुरगीं जावन आसात, पूण केन्ना केन्ना आमी गरीब व पिडेस्त व साद्या लोकांक तुजी भुरगीं म्हूण ओळखूंक पावना. आमचें मन बदलूंक आमकां कृपा दी आनी आमकां उक्ते मनाची आनी काळजाची मनशां कर म्हूण आमी मागता. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.